इतिहासाचें पयलें पुस्तक. पयलींच्या देसांनी दाविदाच्या पक्षांत येवपी. चॅप्टर 12. जेन्ना जिकलाग नोगरांत किशाचो पूत साऊल हाचे भिरांतीक लागून दाविदाक मेकलेपणान भोवंक जायनासलें, तेन्ना हे मनीस तांचेशी आयले. ते झुजारी आसले आनी बोलवंत मनशां मोदें तांचो आस्पाव आसलो. तांचे लागीं धानुश्य बाण आसले आनी उजव्या तशेंच दाव्या हातान गोफीन धरूंक आनी भाले मारूंक तांकां शक्य आसलें. हे बेंजामीन कुलयेच्या साऊलूच्या घोराण्यांतले. जिब्यांतले शेमाचे पूत फुडारी आजेजेर आनी जोएश. आजमावेताचे पूत जेजिएल आनी पेलेत. बेराका अनातोकाचो जेहू. जिबियोनाचो इश्माया. तिसां मोदें काळजीदार मनीस आनी तिसांचो फुडारी जेरेमायास, जेहाजिएल, जोहानान, जेदेराचो जोजाबाब, एलुजाय, जेरिमोत, बेआलिया, शेमारिया, शेफातिया, हारुफीत, एल्कानात, इशिया, आजारेल, जोएजेर आनी जोआबियां खोराहीत. जेडोराच्या जेरोहामाचे पूत जोएला आनी जेबादिया. गादितांच्या जोम्यांतले भायर सरून कांय बरे झुजपी मनीस ओरोण्यांत आसलेल्या किल्ल्यांत दाविदाशी आयले. धाल आनी बालो धरपांत ते हुशार जाले. तांचीं तोंडां रागिश्ट शिवां परी आसलीं आनी तांची सुडसुडाय दोंगरावेल्या मेरवां सारकी. मुखेली एजेर, दुसरो ओबादिया, तिसरो एलियाब, चवथो मिश्माना, पांचवो जेरेमायास, सवो आटाय, सातवो एलिएल, आठवो जोहानान, नवो एल्जाबाद, धावो जेरेमायास, इकरावो मकबानाय. हे गादितकार फौजेचे अधिकारी आसले, उणेच ते शेमोरा वयर आनी चडूच ते हजारा वयर. पयल्या म्हयन्यांत जॉर्डन न्हंयत हुंवार आयिल्लो तेन्ना हांणी ती पार केल्ली आनी फाळक्यांत रावपी सगळ्यांक उदेंते आनी अस्तंते वाटेन धांवडायलोले. आनी कांय बेंजामिनाचे तशे जुडाचे मनीस दाविदा सोशे किल्ल्यांत आयले. तांकां मेलूंक दावीद भायर गेलो आनी म्हणलें, जर तुमी इश्टागतीन म्हजे मोजतीक आयल्यात जाल्यार म्हजें कालीज तुमकां धडटलें. पूण तुमी म्हाका दुस्मानाच्या ताब्यांत करूंक आयल्यात जाल्यार तुमकां हांवें कांयच वायट करूंक ना तें पळोवन आमच्या पुर्वजांच्या देवान तुमची नीत करची. तेन्ना आमासाय तिसांतलो मुखेली ताचेर आत्मो देंवलो आनी ताणें म्हणलें, ओ दाविदा, आमी तुजे. ओ जेसेच्या पुता, आमी तुजे बरोबर आसा. शांती शांती तुजे थंय आनी शांती तुका मजत करतल्यांक, कित्याक सर्वेस्परान तुका आदार दिला. तेन्ना दाविदान तांकां स्विकार केले आनी तांकां आपल्या उंचल्या अधिकाऱ्यां मोदें घाले. फिलिस्तेवकारां बरोबर साऊल आड झुजूंक आयलो तेन्ना मानासेच्या कुलाचे थोडे मनीस दाविदाक मेळूंक आयले. तांणी ताका आदार दिवंक ना, कित्याक फिलिस्तेवकारांच्या अधिकाऱ्यांनी ताका बूट दिवन म्हणलें, तो आपल्या धोनयाक साऊलूक मेळटलो आनी असो आमचो जीव संकटांत घालतलो. जेन्ना दावीद जिकलाग नोगरांत आयलो तेन्ना मानासेचे हे मनीस ताचेशी आयले. आदना, जोजाबाद, जेदेयाल, मिकायल, जोजाबाद, एलिहू आनी जिलेताय हे मानासेच्या हजारांचे मुखेली आसले. दाविदाचेर आक्रमण करूंक येवप्यांचेर आड झुजूंक तांणी ताका मजत केली, कित्याक ते सगळे बळवंत मनीस आसले, तशे तांचे फौजेंतले फुडारी.
हे पोरी दिसा दिसपोटी दाविदाक आपली मजत दिवंक ताचे सोशे मनीस येयत आसले आनी अशें सर्वेस्पराचे फौजे पोरी तांची फौज मजबूत जाली. दाविदाचें रायपण सांबाळपी झुजारी. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे सावलूची राजवट दाविदाचे स्वाधीन करूंक हेब्रोनांत फौजेचे विभाग जे दाविदाशी आयले तांचो आंकडो असो. जुडाचे मनशां मदें धाल आनी बाले घेवंक झुजाक तयार आसलेल्या मनशांची संख्या 6,800 आसली. सिमियोनाचे कुलयेचे झुजाक फुडो करपी बळवंत मनीस 7,100. लेवीचे कुलयेचे 4,600. आरोनाच्या घराण्याचो फुडारी जेहोयादा आनी ताचे बरोबर 3,700. जाडोक एक बळवंत तरणाटो आनी ताच्या बापायच्या खास घरांतले 22 फुडारी. बेंजामीन कुलयेचे सावलूचे सोयऱ्यां मदले 3,000. हातूंतले चडांत चड आयज पर्यंत सावलूच्या घराची राखण करताले. एफ्रायमाच्या घरांतले बुलवंत आनी आपल्या बापायच्या घराण्यांत नावलौकीक आसलेले 20,800. दाविदान राजा करूंक खुशी दाखयल्ली ते मानासेचे अर्दे कुलांतले 18,000. इसाकार कुलयेचे 200 फुडारी आनी तांच्या हुकुमा खाल आशिल्ले तांचे सोयरे. खंयच्या वेळार इस्रायलांत कितें करचें हाची वळख आसलेले मनीस ते. जेबुलोन कुलयेचे 50,000 हुशार झुजारी. झुजाचीं हातयारां घेवन खऱ्या आनी नीज काळजान दाविदाक आदार दिवंक आयलोले. नफ्ताली कुलयेचे 1,000 फुडारी. तांचे बरोबर धाल आनी भालो घेवन आशिल्ले 36,000 मनीस. दानीत कुलयेचे 28,600 हुशार झुजारी. आशेरकारांचेर झुजूंक तयार आशिल्ले 40,000 हुशार झुजारी. जॉर्दनाचे दुसऱ्या अर्दांतले रुबेनीत आनी गाद तशेंच मानासेचे अर्दे कुलांतले लढायेक झुजाचीं हातयारां घेवन आशिल्ले 120,000 मनीस आसले. सगळे झुजारी मनीस आपल्या वांट्यान दाविदाक सगळ्या इस्रायलाचो राजा करपाच्या मोनान हेब्रोनांत आयलोले. तांचे भाशेन इस्रायलाच्या दुसऱ्याय लोकांक एकाच मोनान दाविदाक आपलो राजा केल्लो जाय आसलो. ते जेवून आनी पिवन दाविदाशी 3 दीस रावले. तांच्या सोयऱ्यांनी सगळी वेवस्था केलोली. हाचे भायर तांच्या शेजाऱ्यांनी इसाकार, जेबुलून आनी नफ्ताली पोरयान गाडवांचेर, उंटांचेर आनी स्त्री गाडवांचेर, बैलांचेर घालून उंडे हाडले आनी तशेंच सुभापणी मांस, पीठ, अंजिराच्यो भाकऱ्यो, किसमिसांच्यो पेंड्यो, सोरो, तेल, गोरवां आनी मेंढरां हाडलीं कित्याक इस्रायल देसांत सगळोच संतोश वसतालो. देवाचें उतर हें.